दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. नेबुकाडनेझरान तांकां म्हणलें, शद्रक, मेशक, आबेदनेगो, तुमी म्हज्या देवांची सेवा करिनात आनी हांवें उबारलेले भांगाराचे मुर्तीचे आराधन करिनात हें खरें? आतां तुतुरेसो, फिरलुकेसो, किन्नारेसो, सारंगीसो, विण्यासो, सनायेसो आनी इतर सगळ्या वजंत्रांचो आवाज आयकतल्यात तेन्ना धरणीर सरपटून हांवें उबारलेले मुर्तीचे आराधन करूंक तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसा. पूण तुमी तिचें आराधन करिनात जाल्यार तक्षण तुमकां जळत्या उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. खंयच्या देवाच्यान तुमकां म्हज्या हातांतले निवारूंक जायत? शद्रक, मेशक आनी आबेदनेगो हांणी रायाक जाप दिली, नेबुकाडनेझरा, हाचे विशीं आमी तुका जाप दिवची गरजच ना. आमी सेवा करता तो आमचो देव जळत्या उज्याच्या आगट्यांतले आनी तुज्या हातांतले आमकां निवारूंक शकता जाल्यार राया तो आमकां निवारूं. पूण तो निवारिना जायत जाल्यार राया हें तूं जाणासा, आमी तुज्या देवांची सेवा करचे ना आनी तुवें उबारलेले ते मुर्तीचे आराधन करचे ना. ही उतरां आयकून नेबुकाडनेझराक शद्रक, मेशक आनी आबेदनेगो हांचो इतलो राग आयलो की ताचो चेहरो बदल्लो. ते आगटे सदां थापयतले त्या प्रास 7 फावटी चड थापोवंक ताणें लायलें. आनी शद्रक, मेशक आनी आबेदनेगो हांकां बांदून जळत्या उज्याच्या आगट्यांत उडोवंक ताणें आपल्या सैन्यांतल्या थोड्या गटमानायांक आज्ञा दिली. ते गायन करतले तें आयकून आनी ते जिवंत आसात तें पळोवन नेबुकाडनेझर राय तटक जालो आनी तो वेगीवेगी उठलो. ताणें आपल्या मंत्र्यांक म्हणलें, आमी तेगा मनशांक बांदून उज्यांत उडयलें न्हय? तांणी रायाक जाप दिली, खरें राया. ताणें म्हणलें, पूण म्हाका 4 जण मेकळे दिसतात. ते उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना आनी 4थो देवाच्या पुता परी दिसता. नेबुकाडनेझरान म्हणलें, शद्रक, मेशक आनी आबेदनेगो हांचो देव सदैव. ताणें आपल्या दुताक धाडलो आनी आपल्या सेवकांक निवारलें, कित्याक तांणी ताचेर विश्वास दवरलो. तांणी रायाची आज्ञा मोडली आनी आपल्या देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची सेवा आनी आराधन करचे प्रास आपल्यो कुडी लासूंक दिल्यो. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. मान आनी व्हडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तो सर्वेस्पर आमच्या पुर्वजांच्या देवा, स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. सदैव तुजें महिमेवंत आनी पवित्र नांव. स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. श्लोक. मान आनी व्हडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुजे पवित्र महिमेच्या मंदिरांत. स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. श्लोक. मान आनी व्हडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुज्या राज्याच्या सिंहासनार. स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. श्लोक. मान आनी व्हडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं केरुबा वयल्या सिंहासनार थावन सागराचेर नदर घालून आसलेल्या. स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. श्लोक. मान आनी व्हडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं आकाश मंडळांत. स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक.
श्लोक मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. आपणाक सतमंतेल्या सुदैवांक जेसून म्हणलें, म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शेस जातल्यात. तुमी सत जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितलें. तांणी ताका जाप दिली, आमी अब्राहमाचे संततीचे. कोणाचेच आमी केन्नाय गुलाम जाल्ले ना, तर आमकां सुटका मेळटली म्हूण तूं कशें म्हणटाय? ताका जेसू म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, जो कोण पाताक आदारता तो पातकाचो गुलाम. गुलाम एक कुटुंबाचो शाश्वत सांदो न्हय, पूत जाल्यार शाश्वत सांदो. देखून पूत तुमकां सुटका दित जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. तुमी अब्राहमाचे संतत म्हूण हांव जाणा, पूण म्हजी उतरां तुमचे भितर रिगानात, देखून तुमी म्हाका जिवेशी मारूंक सोदतात. जे हांवें म्हज्या बापाचे सदरे मुखार देखलां तेंच हांव उलयतां, आनी जे तुमी तुमच्या बापा थावन आयकलां तें तुमी करतात. तांणी ताका जाप दिली, आमचो बाप अब्राहम. जेसून तांकां सांगलें, तुमी अब्राहमाचे भुरगे वय जाल्यार अब्राहमान केल्ले बरे तुमी करतात आसल्यात. पूण देवा थावन आयकलें सत हांवें तुमकां सांगलां देखून म्हाका तुमी जिवेशी मारूंक सोदतात. अब्राहमान अशें करूंक ना. पूण तुमचो बापूय करता तशें तुमी करतात. तांणी देखून जेसूक जाप दिली, आमी व्याभिचाराक जाल्ले न्हय, आमकां आसा एकलोच बाप, तो देव. जेसून तांकां सांगलें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतले आसल्यात. कित्याक हांव देवा थावनच भायर सरलां आनी आयलां. म्हजेस्ताकीनच हांव येवंक ना, बागार ताणें म्हाका धाडला. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता.